आमी जायतीं फेस्तां आचरण करता. फिरगजेचें फेस्त वा आमच्या समुदायांत आमच्या सांता भक्तांचें फेस्त. पूण ह्या फेस्तांक विशेशताय ना जाल्यार थोड्या फेस्तांक नवे आसात. आनी प्रत्येक जावन इस्टराक वा पास्कांच्या फेस्ताक ते फेस्त आचरण करच्या पयलें त्रिदूम म्हूण आसा. त्रिदूम हें त्रिदूम म्हळ्यार कितें, हाचो अर्थ कितें, हें आज आमी समजून घेवया. त्रिदूम म्हणचो शब्द लातीन भाशेंतल्यान येता आनी हाचो अर्थ इतलोच की 3 दीस. इगर्ज मातेच्या देवस्तुतीच्या वर्सांत हे त्रिदूम आमी संभ्रमचे जावन आसात पास्का फेस्ताच्या वेळार. हो त्रिदूम केदाळा सुरवात जाता. निमाण्या ब्रेस्तारा दीस सुरवातून पास्का फेस्ताच्या वा पास्काच्या आयताराच्या सांजेच्या मागण्या मुखांतर तो सोंपता. आनी ह्या 3 दिसांनी आमी संभ्रमच्या त्या लितुर्जेक अंतिना म्हणजे थंयसर निमाणे आशिर्वाद ना. जे कितें निमाण्या ब्रेस्तारा दीस आमी सुरवात जावं तें पास्काच्या फेस्ताच्या संभ्रमणे मुखांतर सोंपता. आनी ह्या 3 दिसांनी जेजूचें मरण, जेजूचे कश्ट आनी जेजूचे पुनर्जीवनपण आमी संभ्रमता. त्या देखून ही एक लितुर्जी जाल्ल्यान हर एका कातोलिकान ह्या 3 दिसाच्या लितुर्जेंत भाग घेवचे, पास्कचो गूढ संभ्रमचे आनी ताचो अर्थ आनी ग्रेस्तकाय जोडून घेवचे म्हणून इगर्ज माता आशेता.